बापायन स्वता आपले 6 वर्सां पिरायेचे सान चलयेर बलात्कार करपाचे घडणुकेन गोंयकारांक हालावन सोडले. सरकारी यंत्रणा सारके काम करिना. समाजातले कांय घटक हाचेर पड्डो घालतात. बलात्कारी कोणूय आसूं दी. पोस्को कायद्या अंतर्गत सान पिरायेचे चलयेचेर बलात्कार करप्याक खर ख्यास्त जावपाकच जाय. बायलांचो एकवटाची अध्यक्ष आवडा व्हेगश म्हणटा. ही घडणूक दक्षिण गोंयांत घडिल्ली. पिडेस्त चलयेची आवय कोविडाच्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत एडमीट आसतना चलयेचो बापूय ताचेर बलात्कार करतालो. आवय जेन्ना घरा आयली तेन्ना तिका सगळें कळ्ळें आनी तिणें पुलिशेंत कागाळ केली. मायणा कुडतरी पुलिशेन बापायक अटक केला. फाटोफाट जावपी बायलांच्या अत्याचाराच्या विरोधात गोंय आदींच पेटून उठलां. आवदा वेगस म्हणटा गोंयकारांनी मान सकयल घालपा सारकी घडणूक. हो इन्सिडंट पळय आसा तो खरें म्हणजे आमी लोकांनी तकली सकयल घालपाची, मान भागोवपाची. कारण हो इन्सिडंट जाला. आमी सदांच मायग्रंट असले म्हणटात, पूण हो इन्सिडंट आमचे लोकांनी केला तेन्ना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की कितें जालां आमच्या समाजान, कसली पिडा लागल्या. कोविड एक सायडीन खाता आमच्या लोकांक, दुसरे सायडीन आमच्या चलयांक खाता एक पिडा, आनी ती पिडा म्हणजे बलात्कारी पिडा. बरें, ती बलात्कारी पिडा जो पर्यंत एक्वेंटन्स रेप, लव म्हणून रेप आनी कितें म्हणून रेप, तो पर्यंत आमी कितें करता ना, समाजाचें एक धोरण आसता की आमी तें उलोवपा जायना, आमचेर कलंक लागतलें. उलयलें म्हणून कलंक लागना. कलंक लागता जे वेळार आपले भुरग्याक आपणे हो ट्रोमा अंडरगो करपाक एक संदी दिल्या. त्या वेळार बोथ सगळी पळय यंत्रणा आसतात स्टेटीची, दर इन्व्हेस्टिगेशन, दर मेडिकल हेल्प, दर कसलेय यंत्रणा पळय आसा, तांणी प्रत्येक गोष्टीची केअर घेवपाक जाय. कारण रेप परत जावपाक जायना. कडक शिक्षा जाली की रेप परत जावची ना. म्हाका दिसता आज लोक सामके फुडें सरतात रेप करपाक, एविडन्स हायड करपाक, तेंची फॅमिली तांकां कवर अप करतात आनी सगळे मेळोन आमी तांकां एस्केप दितात. आनी जे चलयेचेर रेप जाल्या, जे भुरग्याचेर रेप जाल्या, ते आयुश्यभर काबार. त्याची माणुसकी काबार, ताची शारिरीक धोरण काबार, ताची सगळे गोष्टी पळय आसा बायल म्हणून जगपाचें हेच मोडलें. जाल्यार म्हजी एक मागणी की रेप आमी आनी पॉक्सो एक्ट, गोंयांत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस एक्ट लागू जाल्लो 2012. हातूंत भुरग्याचेर जर बलात्कार कोणीय केलो, बिलो 18 बलात्कार केलो जाल्यार तो सेक्शुअल ऑफेन्स जाले. तातूंत मागीर ते प्रेमा आशिल्ली, ती आनी कितें करताले असलें लागना. प्रेमा आशिल्ली जाल्यार ताका कांय हें ना की तांणी बलात्कार करचो. सेक्स ऑफेन्स जाल्यार ते सेक्स ऑफेन्स म्हणून डील करपाक जाय. म्हजी ही कडक मागणी आमचे मेडिकल फ्रेटर्निटी कडेन, आमचे समाजा कडेन, आमचे सरकारा कडेन, आमचे ज्युडिशरी कडेन, आमचे पुलिसे कडेन की हो इश्यू बंद करपाची एकूच तरिका, आनी ती तरिका म्हणजे कन्विक्शन जावपाकूच जाय. ते चार्जशीट पळय आसा ते स्ट्रॉंग आसपाक जाय, तातूंत लूप होल्स आसपाक जायना. आनी हांगा दया माया दाखोवपाची कांय ना. दया माया फक्त ते चलयेचेर जावपाक जाय, बायलेचेर जावपाक जाय, भुरग्याचेर जावपाक जाय जाचेर बलात्कार जालो. आतां कोणूय जावं ताका कांय एक्सक्यूज ना. दुख्खाची गोष्ट, लजेची गोष्ट म्हणजे घराब्यान बलात्कार जावप. हो सेम जाला इन्सिडेंट राती जालो तो. हय, घराब्यान जाला. फॅमिली मेंबरान बलात्कार केला. आनी तूं जाणा आसतलो भुरग्याचे प्रायव्हेट पार्टाक कितें वस्तू सुद्दां लायली जाल्यार बलात्कार. हें जाणा जावपाक जाय प्रत्येकान. भुरग्याचे बॉडीक हात लावपाक जायना, ती उगडपाक जायना. ताका कितली सेक्शन्स आसा आनी ही सगळी सेक्शन्स लावन ताका कडक शिक्षा जावची. कितें दिसता, पयलीं रे भायली येवन करता म्हणटाले, आतां आमची फॅमिली मेंबर करतात. कितें दिसता हेचेर? म्हाका हांवें सांगलें तशें ही एक लजेची गोश्ट. आमचे व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे मॉरल व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे भुरग्याक आमी आमचे पाठ म्हणून पळोवपाचो खंय गेला, आमी ताका रक्षा दिवपाची हें खंय गेलां.
कोणाचोय फॅमिली मेंबर जाल्यार तेणें त्या भुरग्याक सांबाळपा जाय, बरी देख दिवपा जाय, बरें शिक्षण दिवपा जाय, बरें खावपा जेवपा दिवपा जाय आनी त्या भुरग्याक कोण तरी समाजान उबें करपा जाय. न्हय ताचो फुलता आसतना तो कोडो मोडून भायर उडोवप, फुलता आसतना फूल जावचे पयलींच कोडो मोडप भायर उडोवप हें खंय तरी बंद जावपा जाय. बंद जावपा जाय 100%. एक्युजा अरेस्ट केला. एक बरी गोष्ट म्हणजे आमचे PI जो हँडल करता ही गोष्ट आनी साऊथ गोवा पुलीस हांणी ताचे तुरंत एक्शन घेतलां. ताका आनी पडून वचपा लिपोवपा बी चान्स मेळ्ळो ना. अरेस्ट केलें ताका. इमिजिएटली ही वॉज टेकन इन कस्टडी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.